वतस उलू सेंबावांगाक? हा कसं नसतंय? कसं प्रचवत असतो? आम्ही चिके वग्गी पावले. आम्ही वज्जिल प्रकार ह्या पार्क ಅಂತೂ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ घालनितांनी ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी टू द नेचर रिझर्व हांगा रोड क्रॉस कोरनो आम्ही पार्क एंटर कोरका. इट इज गोइंग टू बी अ थ्रिलिंग वॉक टुडे. आम्ही वत्तस ती कळकांतू. दिस इज द पिच डार्क रोड towards Ulu Sembawang Sunrise Park. ऑलमोस्ट पावले. सपूर वाट असं सराउंडेड बाय नेचर. तर एक ऑलमोस्ट 10-15 मिनिट वेट करका आणि ह्या पॉइंटार चंद सनरायज दिसता. आमकां सनरायज दिसनी म्हूण आमी चिके मुखार वचून पळयत ती चिके एलिवेटेड स्पेस हें ऑफ टूर घेतला. लेट्स सी मेळटा की म्हणू. अनफॉर्च्युनेटली मिस्टी मॉर्निंग आशिल्ली न्ही तर सनरायज तितली चंद ना. युजली कलरफुल सनरायज आसता बट टुडे नो लक. ॲक्च्युली सनरायज जाल्ल्या 6:57 सनरायज 6:59 जाल्ल्या. बट कसानेची चड पळोवचें मेळ्ळी आमकां. सूर्यदेवाची तिकेची आमगेल वयर कृपा कटाक्ष कर न्ही चंद दिसनी. आमी तशीच ह्या पार्क कनेक्टर जावन मुखार वता आसा ती. लेट्स सी. सो आमी वुडलँड्स पार्क कनेक्ट वाले आयले. एक्सप्रेस वे और द हायवे वेदूक पेट पूजा जातस. वेदू कसा खातस त्या पद्दी सांग पुण्या. युजली कसने रज असल्यार वीकेंड म्हळ्यार पावसूय चड जालेला. सो वी थॉट we'll have an early morning outing. It has been fun so far. आमगेल्या एक राउंड पेट पूजा पुरो जाल्ला. सो हांगा तुका वुडलँड्सा वचून वुडलँड्सा तुका सीदा घराक. सो वी आर वॉकिंग टवर्ड्स द MRT station. It was a good early morning trip. Hope you also enjoyed Ulu Sembawang sunrise along with us. Until next time, see you. Bye bye.